आता पावस बरोबर पावस जाता ना पावस नसताना असले जाल्ले आपण कोण येऊन कुईना हांगासर काय पडलं कोणाचे पडलेलं ना आमचो कोण आता आमचो एम.एल.ए. आहा तो एम.एल.ए. कोण तो आमकां खबर ना कोण आहा बाबू शाह त्याची बायला ते आमकां खबर नाही की आता जी कोण हांगाचे गेला पळय तेन्ना तेणें तोंड दाखोवन हांगा सारकें आतां पयतलो कोण आमकां येवन आतां हांवें इंटरव्यू हांगा दिले रावन म्हणून ते फुडल्यान मागीर जावपाचें आतां म्हाका सांग ते वचून घालतले थिंगासर ते पयतले आसा म्हणून बसतले मागीर 5 वर्स जाले ते येवन हांगासर कोण गेला तेका खबर सो ना हांगासर ते वोट कितले मेल्ले आहा काय ते कितें आहा म्हणून तेच म्हाका खबर आसा तेका कितें आहा आतां कितें 2 फावटी ते जिखून गेला हांगासर तेका खबर आहे कितें आहा आतां हांवें हे दाखयलें सगळ्यांक ते उगी बसतले मागीर कोण करतलो कोण आमकां कोण हांगा पावचो ना येवन करपाक आतां नेव फ्रीज हाडलेलो हांवें जेनिफर है नहीं उधर वोटिंग के टाइम का नमस्कार करके आती उसे कुर्सी देते बटाते सब करते वोट लेती है बाद में कील कर को पूछती नहीं उन्हें आती ही नहीं उन्हें 5 बरस को चाहिए उन्हें अभी 20 जब उसको सीट देता जब भी चाहिए इधर नमस्कार बोलते हमें क्या करने का ऐसा तकलीफ में हमने आगो नहीं देंगे दर जीता भाई सबको फोन मारी नीलेश को मारी सबको फोन मारी एक ले तो आए नहीं आए अभी यो बरस वोट को आने उसको बराबर देते वोट अभी तक कोई नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया सर उदय सर एक ही आया नीलेश में आया कहते नहीं बोलते नहीं उधर आया और फोन करी मैं नीलेश को नीलेश क्या बोलता मेरे एरिया को नहीं इसके उदय सर को लगता बोल के मैं जब तक रहा मेरी बहुत 10 बजे फोन करी मेरे को मैं उधर ही आती फिर भी मैं आई उधर से मैं भी इधर नती डांग किती होतं बाहेर घेतो रेला दान भितर येला सगळ्याकडे उदर सगळ्याकडे सापड उदर हेंगे रसा आमची तो सगळे रूम पडला आमकां रांदता मेळना काय ना कितें म्हणून करपाचें जेवपाचे भुरगे आहा कितें म्हणून करपाचें बाय तेंच्यानी दिवपाक जाय दिवपूच स्मार्ट सिटीन पयशे दिवंक जाय कित्याक हेंचे बाबड्या लोकांची मिस्टेक कितें हे बाबडे दिसाचें काम करून सांजचे पोट भरपाचे हे लोक मरे तेंचे आतां तुमी पळया कशें घरांनी उदक गेलां आनी कितें जालां ते हाल जालां ते पळया तेंचे ही पाणी तेंची मिस्टेकी खातीर न्ही तुमी काम करता आसतना पायपां फोडल्या आनी तुमी आजुनूय ते रिपेर करना तेंची जबाबदारी न्ही बाटल्या हांगासर आनी बाटल्या हांवें सकाळीं 10 सुमार जी उदकाची पायपलायन आसा ती फुटलेली आसा आनी ती फुटून मागीर हांगासर जी घरां आसा त्या घरांनी उदक भरलेलें आसा जवळपास 5-6 घरां भिजलेल्या घरांतलें सगळें सामान भिजलां जशें फ्रीज जावं आनी सगळे वस्तू त्यांची भिजलेले आसा सो अशा तरेन हांगासर सद्या लुकसाण लोकांनी जाल्लेलें आसा अजून पर्यंत हांगासर ऑफिशियल कोणूच दिवंक ना ही स्मार्ट सिटीन काम चालू आसल्या कारणान पायपलायन फुटल्या